बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. मोगाळ बाबळ्यानो, हांव आनी बाप एकूच ही शिकवण जेसू आयज आमकां दिता. बापाच्या एकवटान रावन जेसू आमकां सोडवून दिता. पूण जायते फावटी देवाच्या एकवटान आमी रावूंक नात. उपदेशान मोडल्यांत, पातकांत आमी बुडल्यांत. आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सोकलीं बाराबोर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत भाग्योन सदांच आनकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. दोळे दाखोवया. आमची मागणी देवा बाबाच्या हातान घालुया. तुज्या काळजा मनांत कसले मागणी आसा? तूं देवा लागीं कितें मागूंक सोदताय? भावार्थान देवाच्या हातांत घाल. देव जाणा, देव पळयता, देव आयकता. हे मी भेटयता सोपून गेल्ल्या झेवियर फेर्नांदीस तेच भाशेन सोपून गेल्ल्या रिकार्डिना जोझोफा आराजव ताचे पासत सुरकेचें सूख आमी मागुया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस समोर उमतात झेवी आफोन्सो, सिलोनी मोतेरो आनी जूड दा विक्टोरिया तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत देवा लागीं आमी मागुया. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी आपलें पातोक रडटल्यांक तूं बक्षिताय. कालतेपणी तुजे मुखार येवंक आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां भोगोस. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
इजायास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सोडवडींच्या दिसा हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जालोलो देस हांव नवो कोत्तलों आनी घोट्टण जालेलीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलों. कोयद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरात आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरो मेळटलो आनी सगळे खड्डे दोंगर चोरवपणाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच बूक ओतान लागची ना. जळटलो वारो वो सुर्या तांचेर मातसो ना, कित्याक जो तांची दया कोत्ता तो तांकां चोरयता आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग मालांचेर चोरून वेतलो. पयस पयस तावन येतलीं, उतोरी तावन अस्तोमतेक तावन पावतलीं. सिनेमा तावन पोत्तून येतलीं. मोळबां संतोसान बोब मारा, प्रितुमेन आंदोल्याचे उल्हास सोड. पर्वतांनो मुरगोटून गायनां करात, कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवण दिता आनी कश्टावतल्यांचे दया कोत्ता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया कोच्ची ना गाय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर. देवाचें ओडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोसनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताज्यो कोडण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलमान चलतल्यांक तो न्हीद उबी करता. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सदांच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खरें मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागीं आसा. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मोडचो ना. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेसून जुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसोच हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदीव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार म्हणटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हणटालो. आपणाकूच देवा सारको तो करतालो. जेसून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, आपणाचेच उस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेवून ओदीक कर्तुत्वां तो करून दाखयता. जसो बाप मेलोल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचेंच मुंजतबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगल्यांनी
मान दिवचो म्हूण ताणें सगल्यांची मुनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाकूय मानिना. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याचीच आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उठ्ठलो. हांव तुमकां सोच सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणावचें सोवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सोवें आसोशें केलां. आनी मुनसुबी करचें ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयला की सोमारींतलीं आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून ताचे भोयर सोदतलीं. जाणें बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं कास भोगूंक उठ्ठलीं. म्हजे पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसोच हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका धाडला ताची खुशी करूंक हांव सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबळांनो, प्राचीत काळांत आमी आसा. प्राचीत काळ कुरपेचो काळ, प्राचीत काळ देवाच्या मोगान वाडपाचो काळ, प्राचीत काळ बोऱ्या कोरण्यांनी वाडपाचो काळ. जेजूचे निमाणे दीस लागीं लागीं सरताले तेन्ना जेजू आनी जुदेवा मदें जायतो वाद विवाद जातालो. जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटालो, जेजू सोनवार म्हणटालो, जेजू अधिकारान उलयतालो. हें सोद ताच्या मुतींत वचोन आसलें आनी ताकाच लागून आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा ते जेजूक धरून दिवंक सोदताले. मोगाळ बाबळांनो, जो कोण सोत उलयता ताका चोळ चिंतपाची गरज पडना. तो घडून उलयना, तो सारकें तें उलयता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू आपल्या बापाची खबर सांगता आनी ह्या जुदेवांक तें समजना. आमकांय जायते जाणांक हें समजूंक नासतलें. हांव आनी बाप एकूच. आपल्या आनी बापा मदें आसलेलो संबंद जेजू आमकां दाखयता. बापान पुताक मुनसुबी करूंक अधिकार आनी पदवी दिल्या हें आमकां सांगून दिता. आमच्या सगल्यांची मुनसुबी जातली. जो कोण बरें करता ताका बरें मेळटलें, जो कोण वायट करता ताका वायट मेळटलें. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां देवाच्या मोगाची खबर मेळटा. देव रावता वायट सोडून बरें करून आपणा सुरशीं पोरो दितले म्हूण देव रावता हें आमकां मेळटा. देवा सुरशीं पोरो दिवप म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडप, देवाचे उपदेश आमच्या जिवितांत आमी पाळप. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना पयले सुवातेर आमच्याच जिविताचेर नदर मारुया. बरेंपण आमी आपणावया, वायट आसा तें सोडून दिवया आनी बापाच्या एकवटान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत बळ आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. निश्कोडूंक निर्मोल म्हणो बेटोने वेळार हें गायन गावया. C27 पान 30 आनी 9, C27 पेज 39. Niskoro
म्हज्या भाव भयणानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मारून घेवया. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमची पातकी सोयबाची खोंतां खोतेवणी धुवून काड आनी आमकां ओदीक ओदीक नवीं मनशां करूंक तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्था सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदविदारा आनी सासनाचे देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोडवण दितना ओकुणाची तूं बोळ मळटाय. आमची मनां ऊंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सोर्गलो दोबदार तुजे ताय मोहिमा वकांटात ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरये जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वार वतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरकोटुया. जेजूची वंशाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर उमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बायगून बापा, फिलीप मेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगल्या आत्मिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा पिडीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत देवा लागीं मागुया.
आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन दोन दुतां बाय घेवन आंतून आनी सोर काळी तुका मानून त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदोन आनी वैव तुका सासणाच्या सासना मोगाळ बाबळ्यानो वायट सोडून देवाच्या गोपांत परत येवंक कृपा मागतना जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायनेन पळोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार कातूतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक सोडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाची टिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोरची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांका तुमची सवी आसूं तुमचे सवय असो खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60 지위다지 우도가무 비오교지 나네ля루 지위다소 우도하무 나오교지 우게ля루 지위다지 우도가무 비오교지 나네ля루 지위다소 우도하무
रितीरा खातीर मागणी. मोगाला बाप्पा, हे प्राचीत कालांत हो 3 दिसांचो रितीर आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासतां. दर दिसाक एकूच कुटुंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आमच्या जोण एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नवसरणी करूंक आमकां फावो कर. सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी बावाट, बोरवांसो आनी मोग वाडय. आमच्या मदलो राग, दुस्मानकाय, दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगाचो एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक तुज्या आत्म्याची कृपा आमचेर देंवय आनी ह्या रितीरांतल्यान आमचे आखे फिरगोजेची नवसरणी जावंक पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या संस्कारान तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तूं आमकां कास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. भोकरताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सुडवण मेळो शिकोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे असो. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. खुशाल जिवीत जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका. दोयाळ देवा, शेवटाची गायन गावया. I 4 पान 117 I4 पेज 117.